जेजू शिसांक घेऊन फिलिपाच्या शेजाऱ्याच्या प्रांतान पडात त्या गांवांत भायर सरून गेलो आनी बेता आपल्या शिसांक ताणी अशें विचारलें, लोक म्हाका कोण सो धरतात? ताणी परतीपालन म्हणलें, थोडीं जाणां स्थान दातारा जावं हेर एलिच्या दुसरी प्रभाऱ्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. तेन्ना ताणें ताका विचारलें, तर तुमी म्हाका कोण सो धरतात? पेद्रोन जबाब दिवन म्हणलें, तूं क्रिस्त. तेन्ना आपणा विशीं कोणाकूच सांगी नाका म्हूण कोरायेन ताणें तांकां हुकूम घालो. मनशाच्या पुतान जायतें भोगूंक जाय. जाणट्यांनी, पुरोहितांनी आनी धर्मशास्त्रांनी ताका बारावंक जाय आनी जिवेशी मारूंक जाय आनी 3 दीस जातूच तो परतून जिवोवन जावंक जाय म्हूण तो तांकां शिकोवंक लागलो. आनी हें ताणें उक्तीन सांगलें. तेन्ना ताका कुशीन व्हरून पेद्रू ताका उलोवंक लागलो. पूण ताणें येवन आनी आपल्या शिसांक पळोवन पेद्रूक बोबाद केलो, म्हणून म्हजे फाटीं सर. सोयताना तुका देवाचो न्हय, बगोर मनशाच्यो वस्तू आठवतात. लोकांक आनी आपल्या शिसांक बराबर आपोवन जेजून तांकां म्हणलें, कोणाक म्हजो पाटलाव करची कुशी आसा जायत ताणें आपणाकूच पाट करची आनी आपलो कुरीस घेवचो आनी म्हज्या फाटल्यान येवचें. आपली जीण सांबाळूंक सोदीत तो मनीस ती होगडायतलो, पूण म्हज्या खातीर आनी शिव भोवतोमना खातीर आपलें जिवीत होगडायता तो मनीस तें सांबाळतलो.